नमस्कार. आयच्या ह्या थिंक गोवाच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय असा की जेन्ना ही एजिटेशन्स जातात तेन्ना त्या एजिटेशन्साचो एक फॉलआवट आसता. हो फॉलआवट कितें, तो कसो टॅकल करप, घडये तो सरकारा सायडीच्यान आसता, घडये समाजा सायडीच्यान आसता, आनी ह्या एजिटेशनांतल्यान जे नवीन फेसीस आमकां मेळटात ते फुडें वचून समाजाक कितली उपयोगी पडटा, तातूंतल्यान आमकां फ्युचर लिडर्स मेळटले काय कितें, आनी ती प्रक्रिया सारकी जावची म्हणून आमी कितें करपा जाय. म्हजे कडेन दोन मानेस्त आसा स्टुडियो भितर. पयलीं आसात जांकां गोंयच्या साबार आंदोलनांनी तुमी पळयतात, ते गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट स्वप्नेश बाब शेल्लेकार. स्वप्नेश बाब वेलकम. आनी एक दुसरे आसात जाणें गोंयांतल्या कितल्याशाच विद्यार्थी चळवळींनी आनी ताजे उपरांत सामाजीक चळवळींनी वांटो घेतला. तांचो आवाज सदांच बुलंद आसता. ते गोंयांतले नामनेचे पत्रकार संदेश बाब प्रभुदेसाय. बाय, हांव तुजे कडच्यान स्टार्ट करतां. एजिटेशन जालें, आतां आमी एजिटेशनाचो फॉलआवट पळयतात. तातूंत मदीं FIR आयल्यो, त्या FIR उपरांत परत सोशल मिडियाचेर नरेटीव वर्सीस नरेटीव युद्ध सध्या चालू आसा. तीन जर मुद्दे असे काडले की वॉट आर द बिगेस्ट फॉलआउट्स, हांव टेकअवेज म्हणना, टेकअवेसाचेर मागीर या, वॉट आर द 3 बिगेस्ट फॉलआउट्स ऑफ दीस एजिटेशन, जाल्यार तुमी कितें म्हणटाले? नाही, फॉलआउट्स कशे नेगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह कशें आसपाक शकता? नाही, एक म्हणजे दोनीचोय समाजाचे परिणाम जाता. एक म्हणजे पहिली गजाल अशी आसा की हांव फाटलीं 10 वर्सां जालीं सांगत आयलां, ओके, आनी म्हाका तेन्ना सगळ्यांनी पिश्यांक काडिल्लो, आमच्या पत्रकारांनी काडिल्लो, बाकीच्यांनी काडिल्लो. आनी हांव परत परत सांगतालो की ह्या देशाक बदल घडपाची गरज आसा. आनी तो बदल जो आसा तो फक्त 2 कम्युनिटीज करतले. एक भारतांतलो शेतकार आनी दुसरो भारतांतलो विद्यार्थी आनी युवक. तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी कितें केलें, ते विद्यार्थी आनी युवक तो कितें तो कांयच हें करना मरे. ओके, काल पर्यंत म्हणटाले ते लोक आतां वेगळे तरेन उलयतात. ते म्हणटाले की पेपर वाचना, पुस्तक वाचना. हांव तांकां सांगतालो ते वाचतात, पूण तांचें माध्यम बदललां. ओके, आनी ते आमच्याकूच चड नॉलेज तांकां आसा. आनी तो एक वर्ल्ड व्यू तांचे कडेन आसा जो जो बाकीच्या कडेन आमच्या जनरेशना कडेन. आनी मिडल क्लास म्हणटा तो सामको नथींग यू कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम दी मिडल क्लास. सो त्या हातूंतल्यान जो फॉलआवट म्हणजे जें तुगेलें नेपाळाक जालें, जें बांगलादेशाक जालें, आनी बाकी कडेन सगळ्याक हें चलता, थंय तेन्ना भारतांतलो युवक थंड पडलो काय कितें अशे तरेचें हें जालें. पूण तें शिजून आयलें नाशिल्लें, तें शिजून येवचें पडटा. कॉक्रोच वॉज जस्ट अ ट्रिगर पॉयंट. बट त्या ट्रिगर पॉयंटाचेर पळय ज्या पद्दतीन जेन झी तुटून पडली सगळी, ओके, त्या हातूंतल्यान ताजे नंतर मागीर ताजो फॉलआवट म्हणून तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार ताजे नंतर शाळेंतल्या भुरग्यांनी आपल्याक फॅसिलिटी मेळपा खातीर ते रस्त्याचेर देंवले. सो सी हाव इट इज स्प्रेडींग, कळ्ळें न्ही. ते जंतर मंतर न्ही, ते सगळो एक वेगळोच मंत्र घेवन हे भायर सरल्यात. अशे तरेचो हो कंप्लीट फॉलआवट आसा, तो म्हाका जाल्यार मेजर दिसता. दुसरो मेजर फॉलआवट हांव अपेक्षीत करता ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की जे दीस धर्मेंद्र प्रधानान राजिनामो दिलो आनीक तुगेलो आमचो अभिजीत दिपकेन अशें ते हात हें करून बिरून ताणें मायक हातांत घेवन सांगलें, ताणें पयली स्टेटमेंट केली, एक राजिनामो दिली म्हणून सांगलें. ताणें स्टेटमेंट केली. ती स्टेटमेंट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही सेड पहली विकेट गई है. सो दॅट वॉज नॉट दी एंड इन इटसेल्फ. पहली विकेट गई है, मॅच आतांच सुरू जाल्या आनी पयलीच विकेट गेल्या. सो दे हॅव एवरीथींग व्हेरी क्लियर. तांची कितें जेन जी कितें जाय हाजे बद्दल सामकी क्लॅरिटी आसा. ह्या इतल्या दिसां भितर 26 दिसां भितर जें कितें जालें तातूंतल्यान ती क्लॅरिटी आयल्या आनी दॅट वील कंटिन्यू. ओके, जें हांव म्हज्या घरा भितरूय अनुभवतां सामकें. म्हणजे अशे तरेची हें जालें की तुका हांव एक हें सांगता, एक बेस्ट इन्सिडंट सांगता की म्हज्या घरांतलें एक फॅमिली मेंबर भुरगें. तर ते भुरग्याक ते खंय तरी वचपा आशिल्लें, ते उठले आनी अचानक तो कॅन्सल करून ते हांगा पणजी ते कॅन्डल मार्च कितें आशिल्लो ते आयले आनी बेजिकली शी इज फ्रॉम मडगांव. मागीर म्हणपाक लागले की आतां दुसरो जो आसा तो होली स्पिरिटा कडल्यान लोहिया मैदानाचेर एक प्रोसेशन वचपा आसा आनी आपल्याक कितें काम आसा म्हणटकर आय डिसायडेड टू स्कीप इट, आपूण वचचें ना म्हणून. पूण काल जर पळयत जाल्यार थंय होली स्पिरिटा कडेन पुलीस दवरल्यात. आतां हांव वतलेंच. सो दे नो दी कॉन्सिक्वेन्सीस.
ताची कॉन्सिक्वन्सीस कितें आसतल्यो, मार पडटलो आनी कितें जातलें, हें जातलें, तें जातलें, हें सगळी खबर आसा. बट दॅट इज दी थिंग जें आमी करताले. आमचे विद्यार्थी हातूंत भितर आमची तशीच धारणा आसताली. ओके, आनी त्याच धारणेंतल्यान तें हें जालां. आनी बिहारा भितर जेन्ना हांवें हें सगळें पळयलें तेन्ना हांवें तें पळोवन कोणा तरी शेअर करतना बिहाराचो तो हें तुगेलो सगळो की टियर गॅस नहीं लाया क्या ते विचारताले आज टियर गॅस नाही लाया क्या म्हणून. जे तांणी हाजी गाडी केली, बॅरिकेड्स आशिल्ली ताची गाडी केली, उदक मारपाक लागले जाल्यार रेन डान्स केलो. ओके, आनी हे विचारपाक लागले तेन्ना हांवें हें घातलें की आमच्याच हातूंत मदीं हें केलें की बिहार ऑलवेज शोज दी वे. बिहार हेज ऑलवेज शोन दी वे. जेन्ना जयप्रकाशाचो मुवमेंट जो आसा तो बिहारांतल्यानूच सुरू जाल्लो. कळ्ळें न्ही. तातूंतल्यान मोठे मोठे पॉलिटिकल लिडर पसून दिले बिहाराची त्या विद्यार्थी चळवळीन आनी हातूंतल्यान. मागीर जावं तो चंद्रशेखर जावं, लालू प्रसाद यादव जावं, रामविलास पासवान जावं, हे सगळे अशे तरेचे वेगवेगळे लिडर तेन्ना आमकां हातूंतल्यान दिले. पयर कुमार सप्तर्षी भायर पडलो पुण्या भितर. तांणी तर युवक क्रांती दल करून एक वेवच तयार केल्ली 70s आनी 80s मदीं. युक्रांत म्हणून आमी सगळे हें करताले तातूंतल्यान. आनी ताचे कितलेशेच लोक पार्ट आशिल्ले. इवन कुमार केतकर वॉज पार्ट ऑफ दॅट. सो अशे तरेचे लोक हातूंतल्यान दिले सगळे वेगवेगळे तरेचे. सो दीस इज हे फॉलआउट्स जे आसा पळय न्ही, ते फॉलआउट्स म्हजे कोतान हांव तरी ते पॉझिटिव्हलीच पळयता ह्या गजाली. तुम्ही म्हणटा ते लॉंग टर्म आसतले, हे फॉलआउट्स लॉंग टर्म आसतले की दिस इज नॉट वन ऑफ मुवमेंट. इट इज जस्ट अ बिगिनींग. इट इज जस्ट अ बिगिनींग. तुका पडटा स्वप्नेश, कारण तुम्ही गोंया भितर वेगवेगळी आंदोलनां करतात. आज मेरेन ह्या आंदोलना भितर तुमकां तरणाट्यांचो, जेनझीचो कितलो तेंको मेळ्ळा? आनी हे जे संदेश बाब म्हणटात की दिस इज जस्ट अ बिगिनींग, डू यू बिलीव दॅट दिस इज जस्ट अ बिगिनींग? काही म्हयन्यापर्यंत, फाटल्या 10 वर्सांक काही म्हयन्यापर्यंत आमकां जी BJP इनविन्सिबल दिसताली, अनशेकेबल दिसताली. टू एन एक्सटेंट हांव आमचो होम मिनिस्टर आसा पळय देशाचो, तेचो एक खंयच्या तरी भाशणांतलो एक स्टेटमेंट याद करपाक सोदता. तो म्हटल्यार की आमचे कडेन अशी आर्मी आसा की आमी जर फॉल्स न्यूज सुद्दां जर स्प्रेड करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन ती कॅपेसिटी आहा ते ट्रूथ म्हणून स्प्रेड करपाक, शेअर करपाक. त्या डोमेनान वचोन ह्या भुरग्यांनी त्यांच्या त्याच गेमान तांकां मात दिली पळय, ते खूब वर्सां पर्यंत स्वता BJP याद दवरतली. ते त्यांच्या डोमेनान वचोन तांकां डिफीट करून येयला, ही अशी विक्ट्री आहा. सेकंडली, हांगाच्यान आमकां बाकी सगळ्या जनतेक एट द टायम ऑफ डिसिजन मेकींग, मत मारच्या टायमान हे पूर्ण इन्सिडंट आनी ही विक्ट्री इम्पॉर्टंट ह्या कारणाक लागून आहा अशें म्हाका तरी दिसता की BJPचो आजून पर्यंत जो ट्रॅक रेकॉर्ड आहा की आमचो कॅन्डिडेट जिखोंक येवंक ना, नो प्रॉब्लम, जो जिखून येयला तो आमचो. आतां तो जो जिखून येयला तो आमचो, तेका वचोन हे कन्विन्स करता काय थ्रेटन करता, ह्या प्रश्नाचो उत्तर आमकां कन्विन्सिंगली अजून मेळोंक ना. बट नेवरदलेस आयदर कॅरट ऑर स्टीक ऑर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ह्या भुरग्यांक भिवपा सारकें ते भिवंक ना आनी तांकां कितें तुमी लास दितले किंवा कॅरट दितले ते घेवपाक तयार नासलेले, कित्याक तांचो ऑब्जेक्टीव परमनंट आसलेलो. सो दे वे व्हेरी मच फोकस टील द टायम तांचो रिजल्ट तांकां मेळना तो पर्यंत ते फोकस आसलेले. हितूंतल्यान आमकां शिकपा सारकी जी गोश्ट आहा फॉर वोटर्स इज दॅट तुमी जेन्ना तुमचे लिडर्स चूज करता न्हू, पळया तेजो फोकस कितें आहा तो आनी तेजो ऑब्जेक्टीव कितें आहा तो. फाल्यां सकाळी अशा मनशाक जर तुमी मत मारता जेका सोंपेपणेन भंय दाखोवन BJP आपल्या कडेन ओडूं शकता, फॉर दॅट मॅटर वाय ओन्ली BJP, फाल्यां आनी खंयची पार्टी सत्तेन येयली ती तेच करतली. सो अशा लोकांक तुमी हाडपाक जायना की दे आर व्हेरी इजी टू डिफीट. म्हटल्यार मातसो भंय घातला, तुजी काडूंक रे ती फायल भायर, हो भियालो, ना बाबा कितें करपाचें, येता चल येता, कितें दितलो. सो तेजे सादले, पूण तुमचें कितें? बरोबर. ह्या प्रश्नाचो उत्तर आमकां ह्या स्टुडंट्सांनी युथांनी दाखोवन दिल्लो आसा. आनी गोईंग अहेड अजूनय गोंयान जे आतां प्रोटेस्टाक भुरगे भायर सरलेले आहा तितूंतले काहीशे भुरगे अजूनय आमच्या वांगडा आसा. इतले दीस ते ह्या कारणाक लागून भायर सरनासलेले की पॅरंटियल तेंचे कशे कितें रिएक्ट करतले, पॅरंट्स कशे रिएक्ट करतले किंवा तेंचे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स कॅरियरांक इफेक्ट जातलो काय ना तो. सो तो जो लिमिटेशन आसलेलो तांकां तो ह्या प्रोटेस्टान तो भंय काडून उडयल्लो आसा. तो होपफुली आतां फुडाराक गोंयचे रिलेटेड
गोयचे संबंधित जेन्ना आता विषय प्रोटेस्ट येता. जातले तेन्ना होपफुली हे ही येवन संख्या दिसतले आमकां. दिसपाक जाय होच प्रश्नाचेर येता भाई तुमचे मरे हो आतां भुरग्यांचो इशू आशिल्लो नीट हो भुरग्यांचो इशू आशिल्लो सो भुरग्यांचे रिएक्शनूय तशें आशिल्लें ताज्या की भायर ऑन ब्रॉडर कॅनवास स्वप्नेशा सारकी मनीस जे इश्यूज घेतात तातूंत भितर भुरग्यांचो सक्रीय सहभाग दिसतलो काय हो तांचो इश्यू आशिल्लो ते आपले इश्यू विशीं सेन्सिटीव आशिल्ले आनी त्या खातीर ते भायर सरले. सी हांव मातसो वेगळे तरेन ह्या गजाली कडेन इतलो चड ब्रॉड लेवलाचेर व्हरता. ओके हो इश्यू वा बेजिकली आतां लँड इश्यू चल्ला इनफ इज इनफ असो मुवमेंट चल्ला तातूंतल्यान कारापूर सरावणा भितर ते हें करतात तातूंत भितर वा अशे तरेच्या हातूंतल्यान तूं यू आर टॉकिंग अबाउट एजिटेशन्स इश्यूज फायट्स Yeah, agitations. There is a big difference between a movement and agitation. Agitation are basically issue based. Movement मुखार एक हें आसता. ओके एक कितें आसता. ब्रॉडर विजन आसता. म्हाका एक फेसबुक पोस्ट एकट्यान धाडिल्लो. Just give me 1.5 minutes. I'll read it out to you. That explains everything. I came to my son's place in Mumbai yesterday. As always, our conversations eventually wandered into politics, where we usually end up taking opposite sides. The topic was the protest at Jantar Mantar. Like a typical Modi supporter, I began rattling off the familiar list: railways, highways, infrastructure, GDP, digitalization, and how much India has progressed compared to the Congress years. He heard me out and then said something that genuinely made me pause. Papa, I don't disagree with any of that. By your generation's aspirations, the improvements are real. Infrastructure was poor, and today it's far better. But our generation doesn't dream about roads, airports, or electricity anymore. We assume those things should exist. They are the baseline, not the aspiration. He continued, our aspirations have moved on. We are more connected to the world. We want cleaner governance, a better quality of life, a healthier environment, world-class education free from lethargy, stronger institutions, and greater opportunities. If Modi ji wants to remain relevant to our generation, he will have to reinvent himself. Your generation can continue to celebrate what has been achieved. Ours will judge leadership by what comes next. That's where the gap lies. I didn't have an immediate answer. After thinking about it for a while, I simply said, maybe you are right. So ही तांची एस्पिरेशन्स आसात आनी आमी जे पळय एजेड लोक आसात तांची आमी सगळी वेगळी लेवलाचेर ह्या सगळी गजालीची करतात. सो दॅट्स वाय आय सेड दॅट फॉल आउट कितें तो फॉल आउट म्हणजे परस ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आय वॉज ऑल्सो ट्रायंग टू अंडरस्टँड की कितें जाय ह्या जनरेशनाक तें सगळें ह्या हातूंत भितर जाला. हांव सगळीं भुरग्यांक सेन्सिटिव्हिटी माय पॉयंट हांव सपनेच्या म्हऱ्याक वतलो हाजेर ही जी सेन्सिटिव्हिटी ताणें स्वताच्या इश्यू विशीं दाखयल्या तेच सांगता ब्रॉडर इश्यू विशीं दाखयतले काय ना हांगा तो जो उलयता की ते सगळी त्या हातूंतल्यान उलयता हेल्दी एनवायरमेंट वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन फ्री लेथार्जी स्ट्रॉंगर इन्स्टिट्यूशन्स ग्रेटर ऑपॉर्च्युनिटीज आनी कितें हें सगळें समाजाच्या हातूंतल्यान आसा. एक अशे तरेचो गव्हर्नन्स जाय. ओके तूं मोदीजीक सेलिब्रेट कर आपूण करचो ना. माय एस्पिरेशन्स आर डिफरंट. इदर ही हॅज टू चेंज अदरवायज आय वील चेंज हिम. दॅट इज द थिंग. सो तातूंतल्यान तो बेजिकली जें सांगता तें पॉलिटिकलच सांगता. तें पॉलिटिकलच हें आसा. आनी आतां बेजिकली फाटल्या इलेक्शनाक हांव सांगतालो की यूथ इज इम्पॉर्टंट. ओके तेन्ना यूथ सादारण बिटवीन 18 to 40 जो यूथ आशिल्लो ओके तातूंत भितर 30 to 35 to 40 चड आशिल्लो तो बदलला. तेन्ना पसून तो एबव 50% आशिल्लो. ह्या इलेक्शनाक म्हाका अजून पर्यंत हें जायना पूण म्हाका सांगतात की इट इज ऑलमोस्ट 60% ह्या एज ग्रुपांतलो. आनी 18 to 25 or 18 to 30 जो आसा तो मेजर चंक आसा. आनी दॅट चंक बेजिकली वील डिसायड 2026 इलेक्शन पसून हांगा मागीर 2029 नॅशनल जातलें तें सोड. गोंया भितर जें 2027 इलेक्शन जातलें थंय कोण गवर्न करतलो तें हें जनरेशन थारायतलें आनी हें जनरेशन ह्या भशेन चिंतता. यू अग्री विथ दॅट की तुगेले ऑन अ ब्रॉडर सोसायटल इश्यूज ती सेन्सिटिव्हिटी भुरगीं दाखयतले. होपफुली दाखोवंक जाय कित्याक तर जो प्रिवियस जनरेशन आमचे जनरेशन आनी आतां जे युथ्स आहा ऑन एन एवरेज 25 years is taken as one generation.
आमचे पेरंटाचे जे टायमाचे इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जो आसलेले पळय तांकां मे बी 45 to 50 इयर्स पावता म्हणसर जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर मेळटालो तो आमकां इन 30s मेळोंक लागलो आनी आतां तर त्या भुरग्यांक 15-16 वर्सांचेरूच मेळटा. बरोबर. जितले जास्त इन्फॉर्मेशन आतां तेंचे कडेन एक्सरसायज करपाची एकूच आसा तें म्हटल्यार तेंचे कडेन खूब इन्फॉर्मेशन आहा, वास्ट इन्फॉर्मेशन आहा. ती फिल्टर आउट करून रेलेवंट इन्फॉर्मेशन खंयची ती कळ्ळी जाल्यार त्या बेजिसाचेर डिसिजन मेकींग न्हू. सो डिसिजन मेकींग एज अ प्रोसेस चेंज जावंक ना. बेज ऑन इन्फॉर्मेशन डिसिजन घेवप ते पयलीं पासून एक्रॉस जनरेशन सिस्टम तीच आहा. आयच्या जनरेशना कडेन ती एडवांटेज आहा की तेंचे कडेन वरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आहा, फिल्टर आउट करपाची तेंचे कडेन कॅपेसिटी आहा आनी तेजे उपरांत डिसिजन मेकींग प्रोसेस सेम उरलेलो आहा. म्हणून ते आमच्या पेक्षा बेगिना मॅच्युअर्ड जाल्लेले आहा. तांकां बरें कितें वायट कितें बेगिना कळटा. चड जाण आसा. चड जाण आहा तेंचे कडेन आनी सिस्टम रिमेन्स द सेम. म्हणून तर हे यूथ आमचे पेरंटियल जनरेशनाचे जे केन्ना स्वप्नान सुद्दां करूंक पावचे नासलेले ते तेंच्यांनी करून दाखयले. जेन्युअनली आनी एक्युरेटली करून दाखयले. एक्सपिरियन्सांतल्यान थोडी मॅच्युरिटी विजडम येतात, नो डावट इन दॅट. प्रमोद एक गजाल सांगता. आमी जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटा भितर फॉर एग्जाम्पल हांव जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटा भितर आयलो तेन्ना तो एक इश्यूंतल्यानच आयलो जो स्टुडंटाचो इश्यू आशिल्लो आनी स्टुडंटाच्या इश्यूंतल्यान आमी देंवले. दॅट वॉज 50% बस कन्सेशन कित्याक तें आमकां मेळपाक जाय. ओके, पूण ताजे नंतर मागीर तातूंतल्यान हळू जेन्ना आमी स्टुडंट म्हणून समाजा कडेन पळोवपाक लागले आनी अशीच प्रक्रिया आसता सदां. ओके, म्हज्या जनरेशना भितर आशिल्ली ती प्रक्रिया जी आसा तातूंत भितर तुजो हळू एक व्यू पॉयंट वाडत वता आनी तुका कळटा की ह्यो सगळ्यो गजाली सिस्टमा कडेन लिंक्ड आसात. अनलेस इट इज नॉट एन आयसोलेटेड हे भुरग्यांक ऑलरेडी खबर आसा. आमकां तेन्ना सांगचें पडिल्लें जशें हांणी सांगलें स्वप्नेशान जे भशेन सांगलें की आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आशिल्लें तें सगळें आमकां कळपाक आमकां इतलीं वर्सां लागलीं वा हें लागलें. हें आज ऑलरेडी तांचे कडेन हो व्यू पॉयंट आसा. थंय जंतर मंतराचेर एक ते पीक टीव्हीन हें घेतना ते सुंदर काम केलें. पीक टीव्हीन ते थंय एक चलयेचें हें घेताले, मुलाखत घेताले. ते चली भगत सिंगाचें पुस्तक वाचताले आनी त्या भगत सिंगाच्या पुस्तकांतले एक पॅरेग्राफ ताणें वाचून दाखयलो की पळय हें एजिटेशन जालें आनी मागीर तातूंत भितर सडनली एकदम एक सेटबॅक आयलो. ओके, तसो तरेचो पळय सेटबॅक आमकांय हांगा आयला, ताकाय आयिल्लो आमकांय आयला. हें पसून तांकां खबर आसा. दे नो एवरीथींग. तांकां रिप्रेसिव्ह टॅक्टिक्स खबर आसा. तांकां खबर आसा की आपल्याक हें करतले, आपल्याचेर केसी घालतल्यो आनी कितें करतले. एवरीथींग दे नो. आमच्या वेळार कितें आशिल्लें, आमच्या वेळार बाय द वे 1987 आमचो स्टुडंट मुवमेंट हळू हें जालो. तुमचेरूय केसी घालताले ना हळू हें जालो. ताजे नंतर 1991 रवी नाईक जेन्ना CM आशिल्लो तेन्ना डेजमंड डिकोस्टाची जज म्हणून सिलेक्शन जालें आनी त्या सिलेक्शनाक हर्डल वेर दी केसीस. तो पर्यंत आमी कंपायल केल्यो नाशिल्ल्यो की आमचेर केसीस खंय कितल्यो आसा त्यो लक्षांत नाशिल्ल्यो. सो जेन्ना ते डेजमंड आशिल्ल्यो केसीस ही आशिल्ल्यो तातूंत भितर हांवूय आशिल्लो, प्रशांत नायकय आशिल्लो, अशे कॉमन फॅक्टर्स आशिल्ले. ते सगळ्यो केसीस आशिल्ल्यो त्यो 15 आशिल्ल्यो. 87 खंय आनी हांगा खंय. ओके, 15 केसीस आशिल्ल्यो आनी त्या 15 केसीसां भितर मॅक्झिमम केसीस वेर अटेम्प्ट टू मर्डर ज्यो स्ट्रायकाच्यो आशिल्ल्यो. तुका थंय सेक्शन्स बिक्शन्स ती लायतातच आनी ती लावन मागीर तूं बेल आवट जाता आनी त्यो केसीस चालू उरता. आमचे लॉयर्स जे आशिल्ले, जे लॉयर्स आतां हांगा हेंच्या बरोबरूय लॉयर्स आसात, आमची लॉयर्सांची टिमूच आशिल्ली सगळी. ओके, वेदर इट इज मारियो पिंटो आल्मेदा, आदिओदा अफोन्स, राधाराव ग्रासिया, सानाक्लेत, विएगस अशे तरेचे सगळे लॉयर जे आशिल्ले ते लॉयर्स सगळी केसी लडयताले. कोंकणी एजिटेशना वेळार चर्चिल, डेजमंड, प्रशांत आनी हांव आमचे 4 जाणांचेर टाडा लायिल्लो. टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव्ह एक्टिविटीज एक्ट. ओके, तो लायिल्लो. सो दीस थिंग्स आर देर. फायनली कोंकणी झाली, कळ्ळें न्ही. सो ह्यो सगळ्यो तुगेलो सप्रेस करपाची ट्राय जितली की देर इज अ स्लोगन इन दी मुवमेंट वीच इज अ वर्ल्ड वायड स्लोगन. रिप्रेशन बिगेट्स रिवोल्ट. तूं जितलो रिप्रेस करतलो, जितलो सप्रेस करतलो, तितलो तो चड हें जातलो. सो दीस सिस्टम हॅज टू डिसायड. तेन्ना सांगलां जर मोदी हॅज टू चेंज हिज नॅरेटिव्ह और तो सपरेशनाक आनी ह्यातून जर वतले जाय जाल्यार तो भुरगो तो तितलो आनी चड करतलो. ही FIR ज्यो घालतात आतां तर वेगळे तरेन सुरू जालें न्ही. प्रोटेस्टा खातीर FIR घालनात, वेगवेगळ्या गजाली खातीर FIR घालतात. सो आमी उतर दिलें ते पाळें म्हणटा ते की आमी तुजें प्रोटेस्ट केलें, आमी हें केलें म्हणून आमी आतां तुमचेर घालना FIR. बट तुवें प्रायम मिनिस्टराक कितें तरी म्हळें म्हणून मागीर आमी गोंयची जर एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार तुमी तो प्लेकार्ड काडलो म्हणून. सो दीज FIRs आर कमिंग फॉर डिफरंट रिजन अदर दॅन प्रोटेस्ट. तुमचेरूय FIR पडले आतां ह्या प्रोटेस्टाक लागून
हाऊ आर यू लुकिंग एट इट, वॉट इज युअर एडवायस टू दी यंगस्टर्स? हांव म्हाजोच एक्सपिरियन्स सांगतलो पळय. इट इज खंयच्या मुवमेंटाक खंयच्या एजिटेशनाक देंवले. पयलींच्या काळान ते तलवारी घेवन बंदुको घेवन तोप घेवन युद्धाक वयताले. आतां इन द जनरेशन इन द टायम ऑफ इन्फॉर्मेशन आतां दीज आर द न्यू वॉरफेअर्स. आमी इन अ वे युद्धानूच आसा, बॅटलानूच आसा. आनी जेन्ना आमी खंयच्या युद्धान देंवता आमच्या दुश्मनांकूय न्हू वार करपाचो हक्क आसता, रायट आसता न्हू तांकां. सो आतां तेंच्यांनी तेंचे जे स्ट्रेंथ्स आसा आनी तेंचे जे एडवांटेजीस आसा ते घेवन तेंच्यांनी आमचेर वार केलो जाल्यार आमी ते कंप्लेन किंवा सायडीक बसून रडो शकना न्हू. वी हॅव टू फायट इट आउट. सो कंप्लेनी केले आमी कायद्याच्या हितून बाउंड्रीसान रावन ते फायट आउट करतले. म्हाजेर जी पयली कंप्लेन पडलेली ती आतां हायकोर्टान आहा, कॉस्टिंग ऑफ एफआयआर 15 कोटीची डिफेमेशन बॉम्बे हायकोर्टान बॉम्बे घातलेली आहा. ती थंयसर आमचे जस्टिसाचे चेडे आसा एडवोकेट आकाश रिबेलो ते रिप्रेझेंट करता म्हाका. सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली यू हॅव टू ऑर्गनायज युअर सेल्फ. यू नीड टू बी इन अ टीम वीच इज व्हेरी व्हेरी रिसोर्सफूल. अशा टिमीन जर तुमी पावल्यात न्हू जाल्यार दीस बॅटल कोणूय आसो फुड्यान, BJP आसो नाल्यार आनीक कोण आसो, इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी इजी. सो हांव युथांकूय तेंच सांगपाक सोदता, ऑर्गनायज युअर सेल्फ, ऑर्गनायज बेटर अँड गेट सम रिसोर्स पीपल हू वील शो यू करेक्ट डायरेक्शन्स. स्वप्नेशांनी खूप सुंदर गजाल सांगली की पयलीं युद्ध कशी जाताली आनी आतां युद्ध वेगळें जाता. पयलीं हांवें एक कार्टून पळयलो, तो एक सुंदर आशिल्लो. तातूंत भितर तुगेलो हाजे कडल्यान सुरू जाता, भाल्या कडल्यान सुरवात जाता, मागीर तलवार दाखयल्या, मागीर धनुश्यबाण दाखयला, ताजे नंतर बंदूक दाखयल्या, AK-47 दाखयल्या, मागीर टँकर दाखयला आनी ताजे नंतर मागीर मोबायल दाखयला. ओके. पूण ह्या सगळी युद्धां मदीं कितें आसता की तलवार जायच, पूण तलवारी बरोबर ढालय बी जाय. ओके. कारण दुसरो वार करतलो जो तो सांगला ती ढाल. सो तलवार आनी ढाल ह्यो दोनूय गजाली युद्धा भितर जाय पडटात. कारण तुजेर वार करता, तुजेर हें करता, तुका सप्रेस करता तेन्ना ती जायच पडटा. कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज वॉट दीस पीपल ऑलरेडी नो इट. तांकां सांगपाची गरज ना. आनी तें जगभर कितें चल्लां तें तांकां खबर आसा ह्या सगळ्या लोकांक. फक्त कितें आतां टायम नाशिल्लो, तो टायमाचेर तें बूम जालें. ही गजाल सोंपची ना. इट इज जस्ट नॉट वन इश्यू. पण तुमकां एक गजाल दिसना की तोच जो मुद्दो एफआयआरांचो हांवें विचारलो की ह्या भितर ते टॅक्टिकल आनी स्ट्रॅटजीक दोनूय ब्रिलियन्स इम्पॉर्टंट. ना ह्यो कित्या खातीर म्हणटा हांव? नो आय एम कमिंग टू द पॉयंट इज गोंया भितर आतां प्लॅकार्डाचेर एफआयआर गेल्या आनी ताजेरूच BJPन 2-3 दीस पत्रकार परिशदी बी घेतल्यो. डोंट यू थिंक दॅट वॉज एवॉयडेबल? सी कशें आसता, मुवमेंट म्हणलो आनी जेन्ना तो ऑर्गनायज नासता, ताका ऑर्गनायझेशन जेन्ना नासता तेन्ना 1000 तरेची सगळी वेगवेगळी इलेमेंट्स येतात भितर. ओके. हांवें म्हाका ते प्रोटेस्टाक आपयताले. आमचे बरोबरचे लोक. नाव आय एम 66. ओके. हांव जेन्ना आंदोलना भितर देविल्लो तेन्ना आय वॉज समथींग लायक 17-18 बी कितें तरी आसतलो. ओके. तेन्नाच्यान मुवमेंटा भितर स्टुडंट तुमच्या जनरेशनाक नांव नाशिल्लें, जेनझी टायप नाशिल्लें. ना ना आतां ताका जेनझी म्हणटात. तुमच्या टायमार आमकां नांव दिवपाची संवय नाशिल्ली. ना 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 आमचे तेंपार नांव आशिल्लें. कितें आशिल्लें नांव? हे तवनास म्हणून. ना ते बरें नांव. तवनास इट इज नॉट व्हेरी ट्रेंडी. ओके. सो थंय बेजिकली कितें आसा की एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय. थंय म्हाका जाण कोण एकट्यान आपयलें, म्हज्या फ्रेंडान जो मुवमेंटा बरोबर म्हणजे तूं येता मरे थंय हाका. हांव म्हणलो हांव येवचो ना. तो म्हणपाक कितें तूं येवचो ना? हांव म्हणना. हांव म्हणलें रस्त्याच्या सायडीक उबो रावन तांकां सपोर्ट करतलो. कारण हें तांचें एजिटेशन. तांचें एजिटेशन हें तांचें दिसपाक जाय. तें तांणी केलां हें दिसपाक जाय. फायनली हांव फाल्यां थंय दिसलो, स्वप्नेश थंय दिसलो. हे स्वप्नेशान हे संदेश घेवन आयल्या मरे हांकां सगळीं भुरग्यांक ओडून हाडला आसतलो. हय न्ही. हें दिसपाक जायना. हें तांचें एजिटेशन तांचें दिसपाक जाय. तांणी स्वताची तकली चलोवपाक जाय. तांणी धोपरां फोडून घेवपाक जाय. ते धोपरां फोडून घेवन तातूंतल्यान शिकतले. अशें न्ही की सेटबॅक्स आसचे नात. सेटबॅक्स आसतले. तूं एफआयआराची उलयता, दुसरी नांवान हें करता, तिसरी नांवान करता. हें आमच्या वेळा चलतालें. 1000 तरेची बदनामीचें हें आशिल्लें. पेरंट्सांक धमकी दिवप, पेरंट्सांक पत्र धाडप, कसलीं बुरशीं पत्रां बसून म्हज्या पेरंट्सांक धाडल्यात. दे वेर फ्रिडम फायटर्स, तांकां खबर आशिल्लें म्हणटकर तो प्रश्न वेगळो आशिल्लो. पूण कितली पेरंट्सांक मिसगायड केला, हें सो केलां. तुम्ही म्हणटात की वेदर इट इज अ रिजीम ऑफ BJP or regime of Congress, the response is same. इट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ओके. आतां हांगा कितें जाल्लें आसा, हांगा डेमोक्रेसीच्याकय एक पावल मुखार गेलां. कळ्ळें न्ही. आनी तें म्हाका भरपूर आवडलें त्या सगळ्या हातूंत भितर.
कितें आसता तुगेले कॅपिटलिजम भितर थोडेच लोक जे आसता कॅपिटलिस्ट दे रूल दी कंट्री अशे तरेचें आसता. डेमोक्रेसी भितर दी मेजॉरिटी कोण आसता ते दे रूल दी कंट्री अशें आसा. आनी हांगा कितें आसा, हांगा बेजिकली इन वॉट इज फॅसिझम, कम्युनिजमा भितर तुगेले वर्कर्स डिक्टेटरशीप ऑफ प्रोलेटेरिएट म्हणटा ते, म्हणजे कितें वर्कर्सांची डिक्टेटरशीप. ओके, बट फायनली डिक्टेटरशीप. दॅट्स वाय आय डोंट एग्री विथ दॅट वर्ड डिक्टेटरशीप. ओके, आनी त्या कन्सेप्टूय म्हाका मान्य ना, ताजेर खूब झगडी जाली आमची त्या गजालीचेर. बट हांगा फॅसिझमा कितें आसता की इट इज अ rule of a majority community, whether it is in the name of religion, race, caste वा आनी कितें अशें सगळ्या नांवान ती चलता. एक कॉमन गजाल जंतर मंतराचेर थ्रू आउट दिसली जी भुरग्यांची तोंडां आशिल्ली, ये क्या कर रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, ये क्या कर रहे, इंडिया पाकिस्तान कर रहे और हमें डिवाइड कर रहे. क्लियर अबाउट दॅट. ती गजाल तुमची आमी आयकून घेवचे ना, विच इज दी बेजीस ऑफ दी रूल. पावराची हेच बेजीस ती आसा. तांणी बेज हालयल्या प्रमोद, तांणी ती धर्मेंद्र प्रधानाकांनी हाका हालयलो ना. बरोबर. जी बेजीचेर हे सगळी उबी तांणी केला, सांगला की ती तुमगे बेजीस तांणी हे हालयल्या. फाउंडेशन काढात आणि आमचे कडेन उलया म्हणून. उलयात. हांव आतां ह्या मुद्द्याचेर तुमचें म्हणा येता, कारण तुमचो काल बरो व्हिडिओ पळयतालो. तुमी प्रायोरिटी गोवा ही कॅम्पेन लॉन्च केल्या. कितें ही कॅम्पेन आनी आज तुमकां ही लॉन्च करची अशी, कारण तुमी तातूंत भितर ज्यो गजाली सांगल्यात पळय, दोज आर कॉमन सेन्स गजाली, व्हेरी फ्रँकली. सो रॉकेट सायन्स काय तुमी सांगलें ना. ह्यो कॉमन सेन्स गजाली सांगपा खातीर आमच्या समाजाक एक कॅम्पेन लॉन्च करची अशी परिस्थिती कित्याक आयली? एक न्हू इंग्लिशीन एक मजेशीर न्हू अशी एक म्हण आहा, हय. कॉमन सेन्स इज व्हेरी अनकॉमन. सो म्हटले कोणाकूच एक बारीकसो दुबाव सुद्दां आसपाक जायना, म्हणून म्हटले की अवेरनेस केल्लेले सदांच बरें. बिकॉज इन दीस कॅओस न्हू, आतां सद्याक कॅओस चल्ला. हांव तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर दिवच्या पयलीं आतां जशें सरान सांगलें न्हू, तितून आनी एक मातसो कमेंट एड करपाक सोदता. सी वॉट वॉज द डिमांड ऑफ दी स्टुडंट्स, यूथ्स. बेजीक डिमांड तुमी अकाउंटेबिलिटी घेया न्हू. फेलियर जालो, हेच्या पयलीं देशान पॉलिटिशियनान लिडरांनी अकाउंटेबिलिटी घेवंक ना अशें जावंक ना. खूब एग्जाम्पल्स आसा आमचे कडेन लिडर्सांनी अकाउंटेबिलिटी घेतली. दॅट इज अ बेजीक एक्सपेक्टेशन. एक्झॅक्टली. इट इज नॉट अगेन सामकें व्हडलें कितें न्ही तें. तेच आतां ह्या प्रायोरिटी गोवाचो काल जो फर्स्ट डिमांड आहा 1-on-1 घेया म्हणून, दॅट इज द बेजीक सारको. 1-to-1 इलेक्शन जावं न्ही म्हण. हय, बेजीक सारको. आतां तेजो न्हू आनी एक रिस्क आहा, तेजेरूय डिमांड्स घातला. तेजे कॅम्पेन आयज किशोर सरान घेतलेले आहा, पूण आमी सेपरेटली एक एक डिमांडाचेर सेपरेट व्हिडिओ काडटले. तितून सेकंड जो डिमांड आहा तो इम्पॉर्टंट आहा. आतां आमचो पॉलिटिकल मॅसअप इतलो जाल्लो आसा की BJP ह्या लेवलाचेर पावला की इन अ पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट निवडून येयलो बरें आहा, निवडून येवंक नारूय जाल्यार बरें आहा, जो कोण निवडून येता तो आमचो. हे तेंचें धोरण न्हू, ही तेंची पॉलिसी जाल्लेली आहा. आमचे कडेन फाटल्या 10 वर्सांक 20 अश्यो केसीस आसा ज्या जाग्याचेर 2017 ते 2022च्या टॅन्युअराक पयलीं MGPचे 2 जाण गेले 2/3 म्हणून डिफेक्शन करून, तांकां परत लोकां कडेन वचपाची गरजशी दिसूंक ना. आनी ते दोगूय पडले मागीर. म्हत्वाची गोश्ट ती. आनी 10 जाण काँग्रेसींतल्यान गेले. हेजो जर डेटरन्स आसलेलो, भंय आसलेलो जाल्यार 2022 ती गोश्ट रिपीट जावची नासलेली, पूण जाली. करेक्ट. आतां आणि 2022 जी जाली पळय ती म्हजे दृश्टींतल्यान चड सिरियस कित्या खातीर, त्या टायमार सरकाराक संख्याबळाची सुद्दां गरज नाशिल्ली. एक्झॅक्टली. सरकार अशी न्ही की सरकार मायनॉरिटी भितर आसा आनी कुबडी घेवन चलता. सरकाराक गरज नाशिल्ली तरी जाली. एक्झॅक्टली. सो आतां एट टू दॅट ते तीग जाण इंडिपेंडंट येयल्लेले पळय, ते गेले थंय सगळे इंडिपेंडंट तांचेच आशिल्ले. तिघी जाण इंडिपेंडंट तांचेच आशिल्ले. तेंच्यांनी प्रचार केल्लो आमी BJPक ते सांगचेच पडटा न्ही, नाल्यार तांकां ती मतां मेळनाशिल्ली. आतां आमी सुरवातूच केल्लेली कॉमन सेन्सा वयल्यान. जर लोकां मदीं अशी कॉमन सेन्स आसलेली जाल्यार गोंयची ही परिस्थिती जावची नासलेली. बट एक गजाल सांगता, आनी तांणी सांगले पळय न्ही ते हातूंतल्यान वा तातूंत पयलीं सांगतालो की कॉमन सेन्साच्यो गजालीचेर कॅम्पेन करची पडटा. ही करची पडटा. कारण म्हाका पयलीं बरें दिसलें व्हिडिओ पळयतकीर, मागीर हांव हसलो. ना, अल्गोरिदम एक
आनी नॅरेटिव्ह सेट करतात ती नॅरेटिव्ह सद्याक ताजी हें चड आसा एक नॅरेटिव्ह सेट करतात आनी अल्गोरिदम अशे तरेन चलता की तुका तेंच कंटिन्युअस तुका येत रावता ओके तुजो मायंड हें जाता one sided करता. कंप्लीट हें बदलता प्रमोद जेन्ना बाबरी मशीद मोडली तेन्ना सगळे आमी अस्वस्थ जाल्ले आमी जमले आनी आमी कितें केलां आसतलें बाबरी मशीद मोडटकर गोंया भितर वातावरण जें कम्युनल हार्मनी आशिल्ली ती हार्मनी सगळी बिगडली अशे तरेन हें तयार जालें तेन्ना आमी कितें केलां आसतलें जाल्यार ताकाय तूं हसता आशिल्लो आमी एकता यात्रा काडली 10 दीस थंय आमी पिकअपीचेर एक व्हडलो बोर्ड लायलो ज्या बोर्डाचेर फक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आशिल्लो आनी कांयच नाशिल्लें आनी तें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितें सांगता तो प्रिएम्बल कितें सांगता हीच गजाल आमी फकत सांगत भोंवले आतां दीस इज अ कॉमन सेन्स प्रत्येकाक खबर आसा खबर आसपा जाय पूण सांगची पडटा परत एकच मिनीट लेट मी कंप्लीट हांगा तुगेलो अभिजीत दिपके देंवतनाच कॉन्स्टिट्यूशन घेवन देंवलो ओके जय भीम ही काल पर्यंत दलितांचे स्लोगन आशिल्लो टुडे इट हॅज बिकम अ नॅशनल स्लोगन ऑफ जेन झी आंबेडकर हॅज बीन आज पर्यंत आंबेडकर दलितांचो लिडर आशिल्लो आज आंबेडकर हो ह्या देशाचो संविधान दिवपी आनी ताजी गायडलायन्स दिवपी मेन लिडर जाला म्हाका एक गजाल सांगात तुम्ही ह्या कॉमन सेन्साच्योच गजाली हांव कंप्लीट कंप्लीट युअर पॉयंट येस हय तर इंटरप्शन जालो सरा sorry. कडल्यान ना तांकां म्हणा आमकां न्हू सो पळय ते 20 जाण आतां फाटल्या 10 वर्सांक सरसकट आमचो सगळ्यांचो विश्वासघात करून गेले न्हू तुमी पयलींच सांगलेले आमकां की आमी निवडून येतो कोणी थंय वयतले जाल्यार आमी विचार करता न्हू इतली चडूच अपेक्षा दवरता ना पूण दीस इज द नॉर्मल प्रोसेस सर ना हांव कंप्लीट करता उलयतकर हांव सांगता बरं आता तुमची This is माहिती. the You complete your point. normal- हांगासर अकाउंटेबिलिटीचे स्टार्ट जाल्लेले म्हणून म्हणटा तुमकां हे जर सगळें करपाची जी इच्छा आहा पयलीं सांगा न्हू आतां सिमिलर एप्लायज टू विश्वजीत राणे तुवें इलेक्शना टायमार जर पयलीं सांगलेलें आमकां की आपूण न्हू 39A 17-2 असले हाडटले व्हडले व्हडले दिल्लीच्यान येतले पळय तेंच्यांनी आपल्याक पयशे दिले काय आपूण तांकां झोन चेंज करून आमी कन्सिडर करता न्हू आतां जर लोकांक जाय की हय बाबान आमचें करुनी हे ताका आमी तरी मत मारता जाल्यार वेगळो विशय तूं पयलीं सांगिना सो आतां हेंच्यांनी हे केलें हे 20 जाणांनी हांव उलटो प्रश्न विचारता तुका आतां ताणी केलें आतां तरी उलटी मत मारतले लोक ते फ्युचर एंटिसिपेट करप न्हू हय. हांगासर पास्टाच्यान ट्रेंड एनालिसीस करप बरोबर. आसता इंजिनियरिंगान देर इज समथींग नॉन एज तूं ट्रेंड कितें? तूं एनालिसीस प्रोसेस म्हणटा हय. हांव परत फॉलआउटाचेर येता पूण ते जातो कोणी कळटलें न्हू जावच्या पयलीं एंटिसिपेशन इज अ स्कील सो आतां हे 20 जाण आसलेले तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक म्हणटा पळय तुमच्यान जाता तें करा अशें उतर सांगून ते आनी दुसरी उतरां वापरिना गेले आतां हांकां डेटरन्स कितें करतले आमी लोकांनी मेळोन हांकां सगळ्यांक ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय न्हू आतां सो ते करपाचें काम आमी करता थ्रू प्रायोरिटी गो क्लॅरिटी ऑफ थॉट आणि पर्स्पेक्टिव्ह दोन गजाली खूब महत्वाच्यो असतात ओके हांगा आमी तो फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली बीजेपी कडेन आसा सध्या कितें क्लॅरिटी ऑफ थॉट No. तांकां खबर आहा आमकां सत्तेर रावपा जाय आमी अशे रावतले तशे Correct. त्याच हातूंतल्यान हांव वोटराची क्लॅरिटी ऑफ थॉट आनी पर्स्पेक्टिव्ह सांगता की आमी बेजिकली वोटरान आज पळयतना कॅन्डिडेटा कडेन हो बीजेपी हो काँग्रेस हो MGP हो गोवा फॉरवर्ड हो RGP अशे तरेन पळोवपाक जायना ही पळोवप हीच पयली चूक ओके ती त्या हातूंतल्यान क्लॅरिटी सामकी आसपाक जाय म्हणजे एक एग्जाम्पल आसा जो एग्जाम्पल फाटल्या इलेक्शना वेळार एक तुगेलो लँड माफिया जो लँड माफिया थंय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो त्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ताणें 2 कॅन्डिडेट चूज केले आनी त्या दोगांकय आपयलें सांगलें तुमी दोगी जाण आपल्याले कॅन्डिडेट ओके तुमकां खंयची पार्टी कन्विनियंट जाता ती चूज करात आनी तुमी वचात त्या दोगांयनी 2 पार्टी चूज केल्यो ओके आनी ते दोगी जाण निवडून आयले फायनली ते ताजे मनीस आशिल्ले बरोबर वीच आय हॅव बीन सेईंग कन्सिस्टंटली की गोंया भितर वेगवेगळ्यो पार्टीज नात देर इज ओन्ली वन अंडरग्रावंड पार्टी फंक्शनींग इन गोवा एंड दॅट इज लँड माफिया पार्टी आनी लोकांक फटोवपा खातीर हांगा आज असेंब्ली भितर जवळ जवळ 80% MLAs जे So लोकांनी कितें पळोवपाचें? एक मिनीट 80% MLAs जे आसात ते तुगेले लँड डिलिंगा भितर घुसपल्ले जमनीच्या हातूंत भितर आहा ते. लोकांनी बेजिकली कॅन्डिडेट पळयतना हो लँड डिलर काय न्ही ह्या हातूंतल्यान पळोवपाचें आनी लोक चूज करपाचे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट
ताजी डिलिंग ताजी खंय तुम्ही connections म्हणता आसात. बीजेपी Parties are काँग्रेस irrelevant. काय पळयनाका Parties are irrelevant. इरेलेवंट Because these people together are selling Goa. तुगेलो 39A हाडलो ताजे वेळार 72 वेळारी तेंच जालां की तुगेलो थंय तूं ते हाडटा हांव उबो रावतां हांव अपोज म्हूण करतां आनी हांव वॉकआउट करतां आनी तूं पास कर रे म्हूण सांगता. बरें आतां हांव तोच प्रश्न ही नाटकां विचारतां चल्ल्या. देन वील कम टू द एंड ऑफ दीस शो तोच प्रश्न आतां केली न्ही स्वप्नेश कितें सांगता अशें 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 आसपाक जाय आमकां ट्रान्सपरन्सी मेळपाक जाय दिल ना आतां आयले आतां सगळें हे 39A 72 केली न्ही आतां लोक उलटी मत मारतले लोकांनी चिंतपा जाय. ते दुसरें जालें. एक मिनिट लोकांनी चिंतपा जाय. एक दुसरी गजाल हांव तुका सांगता की फुडलें गव्हर्मेंट जेन झी डिसायड करतलो आनी ताजे कडेन तो क्लॅरिटी ऑफ थॉट आसा. आसा बरें येस युअर फायनल कमेंट्स हांगासर ह्याच प्रश्नाचें उत्तर न्हू म्हाज्या दृश्टिकोनान द टसल इज बिटवीन एन ऑर्गनायज सेक्टर पॉलिटिकल पार्टीज आर व्हेरी ऑर्गनायज या वोटर्स आर हायली डिसऑर्गनायज येस हे वोटरांसांक ऑर्गनायजेशन हाडपाक आनी क्लॅरिटी दिवपाक तेका लागून ते प्रायोरिटी गोवा प्रथम आमी इनिशिएटीव घेतला. म्हणजे लोकांक याद करून दिवपाक जाय की गोंय प्रथम म्हणून एक्झॅक्ट म्हणजे कॉमन सेन्स मातशी वापरा बेजिकली फंडमेंटली खूब गरजेचें सांगप ओपिनियन पोला वेळार फायनली तेंच आशिल्लें. गोंया कडेन गोंय म्हणून चिंतात तूं फक्त म्हजो फायदो म्हणून पळयनाका हीच गजाल गरजेची आनी ती सादी गजाल पूण ती खूब म्हत्वाची. तुका हांव सादी गजाल सांगता की जेन्ना कलबुर्गी आनी हांकां तांकां मारलो ओके पानसरे आनी सगळे दाबोलकार मारलो तेन्ना राजमोहन गांधीन म्हाका दिसता ताणें एकूच सुंदर स्लोगन दिल्लो एक्सलंट स्लोगन बट निर्भय बनो या कारण थंय भंय तयार केल्लो निर्भय बनो तशें ताणें स्लोगन दिला गोवा फर्स्ट. इम्पॉर्टंट ही गजाल आयची खरी सामकें. चिंतपाची. इट इज नॉट अ सिंपल स्लोगन. हय आनी ह्या स्लोगनाक कोणूच ओपोज करपाक शकना. हांव इतल्याचेर थांबता गोवा फर्स्ट आतां हें सांगचें पडटा हें आमचें दुर्दैव पूण हें सांगपूय गरजेचें आनी तें आमचे तकलेन वचपूय गरजेचें. जेन्ना आमी आज ह्या मुवमेंटाच्या फाटभुंयेर ही चर्चा करता म्हाका खूब बरें दिसता की आमी गोवा फर्स्ट ह्या मुद्द्याचेरून थांबल्यात. तो आमच्या तकल्यान वतलो इतलेंच मागता आनी थांबता. स्वप्नेश बाब संदेश भाई थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद प्रुडंट नमस्कार.